Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Stella Academy produced Goa State Topper for JEE Main 2024. Register for Stella Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. नमस्कार येवकार तुमकां आमी सध्या आसा ओल्ड गोवा ICAR ह्या फार्मात आनी हांच्यांनी आनी एक पॅटर्न तेंच्यांनी एक प्रोडक्ट घेतलेलो तो म्हणल्यार ICAR गोवा आनी गोवा युनिवर्सिटीच्या कोलॅबोरेशन तेंच्यांनी एक कोकोनट प्लकिंग कोको बोट म्हणून एक तेंच्यांनी मशीन रेडी केलें रोबोटीक मशीन ते स्वता थ्रू रिमोट कंट्रोलान ताका कॅमेरा आसतलो आनी ते वचून नाल जे आहा ते काडपाचें काम करतले. हेच्या पयलीं आमी पळयताले की पाडेली गोंयांत खूब कमी जाल्लेले आसा ताका लागून एक रिप्लेसमेंट कितें तरी जाय आशिल्लें आनी आतां आमी पळयता की हांगासर ICARचे पयलीं जे सायंटिस्ट आशिल्ले AR देसाय ते आतां रिटायर जाला. तांचे इनिशिएटिव्हीन हो आनी थ्रू गोवा युनिवर्सिटीचे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफेसर आहा राजेंद्र गाड हांच्यांनी मेळून एक इनिशिएटिव्ह घेवन एक कोकोनट प्लकिंग खातीर एक मशीन रोबोटीक तयार केल्लें कोको बोट. सो ते 2017 तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतलें आनी आतां पळय जाल्यार ताका इंडियन पॅटर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान तांकां मान्यताय मेळिल्ली आसा आनी हे बेगिनात हे मशीन आसा ते लोकां पर्यंत पावतले अशें आमकां कळटा. सो अशा तरेचे ICAR गोवा आनी गोवा युनिवर्सिटीन मेळून एक कोको बोट म्हणून मशीन रेडी केला आनी हे खूब उपयोग ठरतले कारण गोंयांत पळय सद्या पळयत जाल्यार पाडेली म्हणटा ते नाल्ल काडपाक खूब कमी जालेले आनी हे अशा तरेचे बरे इनिशिएटिव्ह ICAR गोवान घेवन तेणी कंप्लीट केलेले आसा. हे पळयात मशीन कसले काय म्हणून प्रश्न पडटा. हे मशीन पाडेल्याचे काम करता. गोयच्या ICAR आनी विद्यापीठान नाल पाडपाचे रोबोटीक मशीन तयार केला. मशीनाक एक कॅमेरा कनेक्टेड आसा. तातूंत पळोवन मशीन रोबोटीक आर्म वापरून नाल पाडटा. AR देसाय आनी राजेंद्र गाडान तयार केल्ले कोको बोट नाल पाडपाचे काम कुशलकायेन आनी सुरक्षीतपणान करता. हो कोको बोट कॅमेरा आनी रोबोटीक पद्दतीन कंट्रोल जाता. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हो प्रोजेक्ट 2014 स्टार्ट जालो. आमचे भुरगे ते धाकटे एक प्रोजेक्ट केलो तेंच्यांनी कोकोनट क्लायंबींग मशिनाचेर आनी मागीर ती न्यूज आमी न्यूज पेपरार दिल्ली तेन्ना अशी कोणे तरी दिली ती भुरग्यांनीच दिली आसली. ती न्यूज ICAR सायंटिस्ट AR देसायान वाचली आनी तो आमकां मेळूंक आयलो हांगर whether we can do extend this work. That was a greatness of Dr. Desai that time. And then he asked me whether we can submit a proposal to ICAR Delhi for extension of that work. And somewhere in 2014 we submitted this proposal and that proposal was sanctioned for 25 lakhs to develop the better machine. 2024 तो 7 वर्सांनी तो पेटंट आमकां हे जालो ग्रांट जालो. आनीक एक अपग्रेडेड वर्जन फ्लाय कोको बोट डेव्हलप केला. ताच्या खातीर पेटंट मान्यतायेक घातला. We got several sponsors but it was not materializing over last 2-3 years. Somehow one company called Marico has come forward now to give us some fund along with IIT Delhi and most probably it will be finalized within next 2-3 months. And we are quite hopeful की आनी एक 2 वर्सांनी तुमकां हे बरें मशीन बऱ्या प्रकारचें मशीन तुमकां पळोवपाक मेळटलें. हातून देसाय आनी आमचे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट गोवा युनिवर्सिटी ICAR they were all participating in wholehearted to develop this work. Many people supported us, gave us positive comments so that it should be developed. गोंयांत पाडेलीन हो पारंपारीक धंदो आशिल्लो. मागीर माडार चडपाक मॅन्युअल मशिनां आयलीं आनी आतां धंदो ऑटोमॅटीक जगाची